नमस्कार वीक्षकांनो, आज एका विशेष कार्यक्रमात हांव तुमच्या मोगाचो विनोद गंगवळ्ळी तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार आशेता आनी काळजा बुड्डाये जावन परत एक फावटी नमस्कार म्हणटा. वय भलायकेच्या संवसारांत फाटल्या एका वर्सा जावन म्हणले वरी हर एका म्हयन्यांत चुका नासतना एक विशेष कार्यक्रम आमी सादर केले आनी हे कार्यक्रम वर्त्या रितीर सर्वांकी एक वर्त्या फायद्याचे जाले म्हणच्यात कांयच दुबाव ना. ह्या कार्यक्रमाक एक विशेष सांगात दिवंक आनी संवाद चलोवच्या संगीत विशेष माहिती तुमच्या संगी वांटून घेवंक येदोळ पर्यंत 11 एपिसोडांनी आमच्या सर्वांच्या मोगाची मानादीक सिस्टर डॉक्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो तिणें तिचो वर्तो सांगात आनी पाठिंबो ह्या कार्यक्रमाक दिला. देखून पयल्यान पयले आमी आज परत आमच्या स्टुडिओक हांगासर ती उपस्थित आसा. देखून सर्व आमच्या विक्षकांच्या नांवी मानादीक डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो तुमकां आमी मोगाचो येवकार आशेता. देव बरें करूं. सिस्टर, फाटल्या सबार एपिसोडांनी तुमी तुमची जाणवाय माहेत आमच्या विक्षकांक तुमी वाटली आनी आज प्रत्येक जावन आज आमी सादर करचो वो निमाणो आंकडो. ह्या निमाण्या आंकड्याचें नांवच जावन आसा युवा भलायकी समस्या आनी परिहार. ह्या निमाण्या आंकड्याक आमी प्रवेश जावच्या पयले फाटल्या 11 म्हयन्यांत हे एक विशेष कार्यक्रम तुमी चलोवन आयल्यात आनी ह्या कार्यक्रमा विशयांत सबार जाणांनी तुमचे विशयांत आमच्या चॅनलाच्या कमेंट बॉक्सांत ताची अभिप्राय तांणी वांटून घेतल्या. आतां म्हजें एक वैयक्तीक सवाल तुमकां, फाटल्या 11 म्हयन्यांत आमच्या विक्षकांनी तुमचे संगी खंयच्या रितीर स्पंदन केलां? पयले सुवातेर हे कार्यक्रम 11सो एपिसोड ह्या वर्साचो आनी पयले सुवातेर हांव धन्या देवाक म्हजो मान बागयतां. कित्याक म्हळ्यार 2022 वर्स आखेर जाताना आनी 2023 वर्स आराम करच्या पयलें थंयसर त्या मोद्याने रातीर 11 ते 12 वरां हांव सक्रामेंता मुखार बसून आसतना सुम्या कडेन मागून आसली 2023 कसलें देवाची मंडवड कितें करी जाय म्हूण विचार नासतना म्हाका एक इन्स्पिरेशन थंयसर लाभलें, एक प्रेरण लाभलें. एक भलायकेच्या संवसारांत ह्या भलायकेंत लोकांक एक समजणी दिवची, ह्या एक फ्री हेल्थ कॅम्प करून लोकांक पावचें, स्पेशली दुबळ्या लोकांक पावचें असली एक प्रेरण म्हाका मेळिल्ल्या वेळार त्याच टायमार हांव चिंता दिव्यावानीचो विनोद गंगवळी तुमकांय असलें प्रेरण लाभलां जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार हें प्रेरण लाभ नासतना तुमी ह्या कार्यक्रमाक सुरवात करूंक खंडीत साथ दिना आनी ह्या प्रेरणान त्या प्रेरणाक तुमी स्पंदन करून तुमी एक दीस हांवें एक हें प्रोग्राम सुरू करता आसतना थंयसर एक फ्री हेल्थ कॅम्प म्हणून एक वॉट्सॅपार धाडिल्लें आनी थंयसर आमचो तुकट फिरगजीचो सिरलाम ताणें ताच्या वॉट्सॅपार घाल्लें आनी तें तुमकां तें पळयल्लेंच थंयसर तुमकां कितें प्रेरण लाभलें तें इमिजिएटली तुमी म्हाका एक कॉल करून हें एक भलायकेचें कार्यक्रम आमच्या दिव्यावाणी चॅनलार मुखांत्र आराम करच्या मुखांत्र सकड प्रत्येक जावन कोंकणी लोकांक ह्या संवसारांत असल्या सकड कोंकणी लोकांक हें एक खंडीत जावन एक प्रयोजनाचें जातलें म्हणलें एक अभिप्राय तुमचे थंय आसली आनी तुमकां ती एक तें प्रेरण खंडीत जावन तें तुमी रियालिटी केलां आनी ह्या 11 म्हयन्यांत भोव अपुरबायेन तुमी हें कार्यक्रम चलोवन हाडलां. त्या खातीर देवाक हांव अर्गां दिता आसतना दिव्यावाणी चॅनलाचो विनोद बाब तुमकांय हांव म्हजें मान बागयतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं सिस्टर. तुमी इतलें सांगतना म्हजें काळीज बरोवन येता आनी चडीत उलोवंक म्हाका चड उतरां मेळना. पूण ह्या तुमच्या 11 म्हयन्याच्या भलायकेच्या मिसावांत तुमी आनी एक मॅट काडलें जावन आसा तें फ्री कॅम्प.
फाटल्या 11 म्हयन्यांत विविध विशयाचेर तुमी ते फ्री कॅम्प तुमी चलयले आनी देवान म्हाका एक अवकाश दिलो ताची एक पब्लिसिटी दिवच्या खातीर. ह्या कॅम्पा विशयात तुमचो अनुभव कशे, लोकांत तुमकां आयिल्ली प्रतिक्रिया कसली? ह्या भलायके संवसारान आराम करच्या पयलें हांव खाली एक तोपकोट्टू आनी गुरपूर ह्या दोन ल्हानशा संवसाराक मात रिस्ट्रिक्ट जावन आसली. पूण तुमी हे कार्यक्रम आराम केल्ल्यानस संवसाराच्या मुल्याक पावचे तसलें भाग देवान एक फावो केलें. तें पयले सुवातेर हांव सांगूंक आशेतां. आज साबार जाणां तांणी खाली ह्या दिव्यवाणी मिडियाचेर चॅनलाचेर पळोवनूच साबार जाणांनी कॉल केल्लें आसा. तेंच आमची मस्त जाणां मंगळूर घरां खंय बंबय ह्या भायल्या गांवांनी सेटल जाल्लीं आसात. तांणी कोंकणी समजोनचो लोक थंय पळयतात. तेंच न्हय, दुसरो लोकय थोडे फावटी थंय एक हे ओपिनियन अभिप्राय घालतात हे कन्नडान ते केल्लें जाल्यार आमकांय समजत आसलें म्हणून. ते धाडा हांव चिंतलें हें पयलें तुमी कितें दाखयलां कोंकणी लोकां खातीर, देखून पयलें ह्या कोंकणी लोकांक आमी पावचें, मागीर कितें म्हणून देव कितें दाखयता त्या मुखांत वचचें. आतां हे कोंकणी समुदायाक प्रत्येक सावन हे उपकारलेलें पडलें. कित्याक म्हळ्यार साबार जाणां आमचे जावं बंबय तावन या भायर तावन तांणी फोन करून म्हजे कडेन विचारलें असले समस्ये, पयलें समस्ये कितें करचें, आनी अशें आमी पळयलें दिव्यवाणी चॅनलाचेर, देखून कितें करचें म्हणून मस्त जाणांन ओपिनियन काडून गेल्लें आसा. दुसरें तांणी आमकां इल्लें मेडिसन धाडयेत गी, आमचे अशे प्रॉब्लेम मेडिसन धाडयेत गी म्हणून फोनारच, आनी हांवें कोरियरा मुखांत्र मस्त जाणांक मेडिसन धाडलें आसा. तितलेंच न्हय, थोडे प्रॉब्लेम आसले हांवें फोनारच थोडे परिहार दिल्ले आसात. मस्त जाणां आज खाल मिडियाचेर पळोवन मात्र अशें एक संबंद एक जाला. देखून हांवें पयले सुवातेर सांगचें जाल्यार मिडिया एक लोकांक कनेक्ट करची एक वाट म्हणून पयले सुवातेर हांव सांगतां. देखून आमचेच मंगळूरकार मस्त जाणां तांणी म्हजी परिचय तांणी काडल्या आनी आमचेच थोडे गांवांतले जावं पुरो अशें आमकां वळख आसा म्हणून पयलें आमच्या आवय बापायच्या मुखांतरी तांकां वळख आसा, पूण आमची वळख नासली. पूण ते बंबय थंयसर दुसरे कडेन वचून सेटल जाल्ले जावन ती आमकां कनेक्ट मेळ्ळां जालां. देखून एक संबंद रुता जाला. तितलेंच न्हय, तांच्या भलायके संबंद विशयांत एक डिस्कस करचें, तांचे प्रॉब्लेम सांगचे तसले एक वेदी ह्या मिडियातावन खंडीत जावन लाभल्या. तितलेंच न्हय, तांकां प्रत्येक जावन वकात एक कोरियरा मुखांत्र वकात हांगा येनासतनाच वकाती लाभलां. तें भोव संतोशाचें. देखून म्हाका चिंता हें दिव्यवाणी चॅनल संवसाराच्या मुल्या मुल्याक पावलां आनी त्या मुखांत्र लोकांच्या भलायकेंत इल्लें म्हणून सुदारण आयलां. तितलेंच न्हय, प्रिवेंशन हे काय म्हणटात तडेगट्टूयके म्हळ्यार पिडा येवच्या पयलेंच आडावची कितें करियेत म्हणून असले एक परिहारी लोकांक लाभल्यात. त्या खातीर हे मिडिया खंडीत जावन व्हेरी पॉवरफूल. ह्या मुखांत्र लोकांक मस्त रितीनी तांच्या कश्टांक ह्या पिडेक स्पंदन करचें तसलें एक बॅकग्रावंड या एक प्लॅटफॉर्म हांगासर लाभला म्हूण सांगूंक आशेतां. थँक्यू सिस्टर. हांवें तुमकां विचारलें पूण तुमी मिडियातून कितले पॉवरफूल जावन लोकांक आमचो बेनिफीट जाला म्हणून तुमी सांगलें. ताच्या सांगाता आमच्या विक्षकांक तुमच्या फ्री कॅम्पाच्या मिसां विशयांत एक धाकटें चित्रण दिया. कित्याक म्हळ्यार फाटल्या 11 म्हयन्यांनी साबार जाणांक तुमी फ्री जावन वखदां आनी पुरा दिल्यात, तपासणी केल्या, तांची भलायकी बरी जाल्या. ताका स्पंदन कशें आसा, प्रतिक्रिया कशी आसा? वय, आतां फ्री हेल्थ कॅम्प म्हणटाना खंडीत जावन एटलिस्ट थोडी मुणी एक दुबळी कुटुंबां या कश्टांत आसल्यांक हें एक स्पंदन जालां, तांकां एक आदार जाला. कित्याक म्हळ्यार फ्री कॅम्प म्हणून घाल्ले थंयसर आयल्यांत थंयसर मस्त रितीचें आनी आतां सुरवेर आतां जानेवारीन थायरॉयडाचें हें एक कार्यक्रम आरंभ केल्ले.
मस्त थायरॉयडाचे समस्यांक आसली आयले आनी थंयसर तांकां फ्री ट्रिटमेंट चॅकअप जाला आनी फ्री ट्रिटमेंट मेळ्ळा त्या म्हयन्यांत. तशें हर एका म्हयन्यांत खंयचो विशय आमी घेतिल्लो त्या वयर लोक आयला आनी खंडीत जावन तांकां उपकाराक पडला. आनी ह्या एक फ्री कॅम्पाक थोड्या बऱ्या मनाच्या मनशांनी हांगासर म्हाका कुमोक दिल्या. देखून पयले तांचोय उडास हांव देवाक अर्गां दिता. आनी कितें फ्री मस्त जाणांनी असो हें प्रयोजन जोडलां आनी थोड्या जाणांनी हांवें सांगलेशें जालें प्रयोजन म्हळ्यार आसलें तसो होगडायला. तशें म्हाका एक मोगाप येता कित्याक म्हळ्यार आनी थोडे फावटी त्या दिसांनी म्हळ्यार एक हप्तो हांवें दवरलो, एक दीस न्ही सगळो हप्तो दवरलो. आनी हांव एका क्लिनिकांत हांव एक एकलीच व्यक्ती. आतां ह्या क्लिनिकांत एकलीच व्यक्ती ते एक सगळो हप्तो भरू हें कॅम्प चलोवंक एक्चुअली कस जातात वय. पूण ते लोकांक प्रयोजनाचें जाय उपकाराचें जाय प्रत्येक जावन दुबळ्यांक हें जाय म्हणून म्हजी एक आशा आसली. आनी ताका तुमी मिडिया मुखांतर पब्लिसिटी दिल्या आनी खंडीत जावन मस्त जाणांनी असो प्रयोजन घेतला. आनी त्या मुखांतर तांकां मस्त काल जाता म्हळ्यार आतां ट्रिटमेंट मस्त एक्सपेन्सीव जालां. दुसऱ्या आमी एक म्हारग जाला दुसऱ्यान तूं पळोवंक गेल्यार. पूण होमिओपॅथींत फ्री ट्रिटमेंट दिवन तांकां त्याच आनी परिस्थिती त्याच तांच्या कश्टांक एक स्पंदन जाल्लें ह्या मुखांतर लोकांक एक आदार जाला म्हूण सांगूंक मातशें. मस्त खुशी जाली सिस्टर. कित्याक म्हळ्यार सौम्याच्या गुणकरच्या मिसावांत तुमी तुमकांच समर्पण करून भलायकेचें देणें दिवचें एक वर्तें एक मिसावन तुमी मुंदरून आसात. आनी तशेंच फाटल्या सबार म्हयन्यांतावन हबार जाणांक तुमी फ्री कॅम्प केला. देवाचें वर्तें बेसांव आमी सर्व तुमचेर आशेतांव, तुमच्या मिसावाचेर आशेतांव आनी मुखल्या दिसांनी तुमचें मिसांव गुणकरचें मिसांव सोमी आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण आमी आशेतांव. मोगाच्या विक्षकान आयचो अंकडो निमाणो अंकडो दिव्यावाणीचेर. पूण सिस्टराचे गुणकरचें मिसांव निमाणें जावचें ना. कित्याक तुमी सक्कड जाणात फाटल्या 11 म्हयन्यांतावन तिच्या विशयांत तिणें खंयच्या रितीर समजणी जाणवें पिडे विशयांत आमचे संगी वांटून घेतल्या. देखून म्हजी एक खालती विनंती, हे भलायकेचे कार्यक्रम ह्या वर्सा हांगासर अखेर जावंक पुरो. पूण सिस्टराचे गुणकरचें मिसांव निरंतर आसतलें. तशेंच तक्कोट आनी हांगासर कैकमात तुमी केदाळाय वसा सिस्टराक कॉन्टॅक्ट करा. तितलें मात्र न्ही, हेरांकी सिस्टराचे नंबर तुमी शेअर करा. गरजेवंताक ही वर्ती माहिती तुमी एकामेकाक शेअर करा. आनी तशें आमच्या सिस्टराच्या मिसावाक एक वर्तें बेसांव तुमी जाय म्हूण हांवें तुमचे लागीं म्हजी खालती विनंती. आनी आज येदोळच हांवें प्रस्तावनांत सांगलें आयचो विशय जावन आसा वर्त्या गंभीरायेचो म्हत्वाचो. ते जावन आसा युवा भलायकी समस्ये आनी परिहार. आनी ह्या 11च्या आंकड्यांत ह्या विशयाचेर खेरीत जावन विशेष रितीर भासाभास चलोवंक आमचे संगी येदोळच ह्या स्टुडियोंत हाजीर आसात आमच्या तुमच्या मोगाचे मारादीक डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा टिमेल्लो. तर सिस्टर, आज आमी ह्या विशयाक येवचें जाल्यार येदोळच प्रस्तावनांत हांवें सांगला उल्लेख केला युवा भलायकेच्या विशयांत तुमचें एक धाकटुलें प्रस्तावनांत आयचे कार्यक्रम आमी आतां सुरवात करया. हय, आज आमी हर एका म्हयन्यांत एक विशय दवरलो. पूण हांवें चिंतलें जालें म्हळ्यार ह्या म्हयन्यांत एटलिस्ट एक युवा जनांत आमचो फोकस आसायचे. आनी हर एका म्हयन्यांत आमी दुसरे युवा जनांक सोडलें बरें जालें म्हूण बगलें. पूण देखून युवा जनांक आज आमकां युवा जन फोकस कित्याक म्हळ्यार युवा भलायकी अती गरजेची जावन आसा. सिस्टर, आतां युवा भलायकी म्हूण तुमी सांगलें, पूण कमिंग टू द रूट ताच्या मुळाव्या विशयाक वचें जाल्यार एक विवरून सांगा आमच्या विक्षकांक युवा भलायकी म्हळ्यार कितें. ओके, युवा भलायकी म्हळ्यार हांव 3 संगती आसा तातूंत. पयलें प्रिवेंटींग म्हळ्यार मुखार येवचे पिडेक आडावचें, ताका प्रिवेंशन म्हणटात. आनी दुसरें सोदना करचें, डिटेक्टींग खंयची पिडा ह्या व्यक्ती थंय आसा म्हणून एक सोदना करची. आनी तिसरें
आतां पिडा आसा जाल्यार ताका ट्रिटमेंट दिवचें या ट्रिटमेंट. आतां हे एक 3 संगती युवा भलायकेंत आटापून आसा. थंयच कित्या खातीर म्हळ्यार एक टुवर्ड्स होलनेस या सकड रितीनी ही भलायकी गरजेची. तुम्ही आता गरजेची म्हणून सांगलें. युवा भलायकेच्या विशयांत हांवें परत तुमच्या लागीं विचारचें जाल्यार गरजेची वय, पूण आमकां कित्याक पर्टिक्युलरली युवा जाणांक भलायकी म्हळ्यार विविध आसूंक पुरो. आमी मुखार त्या विशयाक येता. युवा जाणांक भलायकी व्हरत्या गरजेची कित्याक? आतां युवा जण जावन आसात आमच्या समाजाचे बळवून खंबे, आनी ह्या युवा जनां वरवीं समाजाची अभिवृद्धी मस्त रितीन जाता आनी एक मोठो हात ह्या वावर युवा जण चलयतात. तशेंच न्हय, समाजाचें सुदारण जायचें जाल्यार युवा जनां थंय मस्त सकत आसा. वॉट यू कॉल पोटेन्शियल म्हणटात आमी, ती सकत एका युवा जनां थंय आसा. तितलेंच न्हय, युवा जनां थंय आसचें तें धैर्य, ती हुरूप या चतुराई दुसऱ्या खंयच्याय एज ग्रुपाक तुलना करूंक जायना. देखून युवा जन जर भलायकी बरीत आसात, एक कुटामी बरें जाता, भलायकेवन जाता, समाजूय भलायकेवन जाता. देखून हांवें चिंतचें युवा जनाची भलायकी मस्त गरजेची. जर युवा जनाची भलायकी बिगडली थंयसर कुटुंबाची भलायकी बिगडटा, थंयच न्हय समाजाची भलायकी बिगडटा. आनी कितें अभिवृद्धी खरी जाय थंयसर एक बाधा या अडखळ म्हूण येता. देखून हांवें सांगचें युवा जनाची भलायकी अती गरजेची. आता तुम्ही सांगलें भोव अपुर्बायेन युवा जण आमच्या समाजाचे कशे बलिश्ट खांबे ते जावन आसात. एक बलिश्ट समाज बांदचे खातीर युवा जण आमकां व्हरत्या गरजेचे. आतां तांची भलायकी व्हरत्या गरजेची. पूण हे अशें आमी म्हणटना ह्या भलायके संबंदीत आमी इल्लें विश्लेशण करया. सामान्य जावन खंयच्या वर्गाचे समस्ये पर्टिक्युलरली आमच्या युवा जणाच्या कॅटेगरींत आमकां पळोवंक मेळटात. ओके, आतां सुरवात करचें. सादारण आमी आतां पळोवचें जाल्यार एक जिवनशैलींत एक बदलावण दिसून येता. पयलें पुरा युवा जन मस्त शेतां भाटांनी काम करचें दिसून येता. पूण आतां आमी खंयचे युवा जन शेतां भाटांनी काम करचें मस्त उणें आसात, पूण मस्त उणें. आतां सडावत जावन आमचें एक लायफस्टायल चेंज ऑफ लायफस्टायल म्हणटात, एक जिवनशैली बदलावण. सडावत जावन वायट कॉलर जॉब्स म्हळ्यार ऑफिसांनी गे, इस्कॉलांनी, शाळांनी या असलें एक काम करता आसतना थंयसर उणें एक्सरसायज, व्यायाम उणें, आनी सडीत जावन एक मेंटल वर्क चड जावन आसता. तितलेंच न्हय, न्हीद रातीची म्हळ्यार लेट बसचें या सदांच जावन आमी काल म्हणटा एक्सेसीव स्क्रीन टायम, मोबायलार कंप्युटरार लेट नायट म्हणसर आसचें. ह्या टायमार काम जाता थंयसर न्हीद उणी जाता, स्ट्रेस चड जाता. आनी हें केल्ल्यांत थंयसर भलायकेचे वयर एक परिणाम पडटा. जावन पुरो एक मोठा येवची कुडींत ह्या काळजाची पिडा, ह्या डायबेटिक्स असलें. थंयच न्हय, मानसीक रितीन एक वत्ताड पडटा. न्हीद उणें आनी ह्या एक्सरसायज उणें अशें आसतना. तितलेंच न्हय, खाण. आतां आमी आमच्या युवा जनांनी खावचें खाण कसलें? पयलें थंयसर एक न्युट्रिशियस खाण आसलें, पूण आतां न्युट्रिशन खाण आमकां दिसना. रातीं लेट न्हिदचें, सकाळीं परत ह्या कामाक वता आसतना, तांकां ह्या कॉलेजीक येता आसतना थंयसर टायम ना. एक कितें मेळ्ळें ह्या जंक फूड म्हणटा आमी, हें वेगळी खावचें, वेळ येना, वेगळी खावचें आनी धांवचें. असली एक परिस्थिती आसतना थंयसर जिरवणाचे समस्ये आराम जावंक कारण आसात. देखून हे मेन जावन एक बदलावण जाल्ली जिवनशैली, उणें एक्सरसायज, उणें न्हीद आनी ओवर स्क्रीन टायम चड मोबायलार या कंप्युटर्स हातूंत मस्त वेळ करचो. हें पुरो जाता आसतना थंयसर कुडीचेरय प्रभाव पडटा. तितलेंच न्हय, मानसीक रितीनी थंयसर जावन पुरो एन्जायटी या मूड डिसऑर्डर या डिप्रेशन असलें. तितलेंच न्हय, मुखार वता आसतना थोडे एडिक्शन्स या आमी व्यसन म्हणटा असलें एक
वायट संवयांक बली जावचें, जावं पुरो अल्कोहॉल, जावं पुरो सिगरेट या स्मोकिंग या ड्रग्स मादक द्रव्य असल्या एका वायट संवयांकी बली जाल्लें पळोवंक मेळटा. तुम्ही आता एडिक्शन वायट सवय म्हणटना एक कराळ चित्रण आयच्या समाजीचे आमच्या दोळ्या मुखार येता. पर्टिक्युलरली सांगचे जाल्यार आमच्या समाजीचे खांबे जावचे, आमच्या समाजीचे दिवे जावचे तसले लवलवीत व्यक्तित्वाचे युवा जण असले थोड्या व्यसनाक बली जाल्ले त्या झाडाची परिगत पळयतना निजाकी आमकां मस्त बेजार जाता. आमी ह्या संवसारांत पळयता, आमच्या समाजीन ते पळयता, युवा जण सडावत ड्रग्साक वळख जातात, ड्रग्स एडिक्शन म्हणून आमी सांगता, व्यसनाक वळख जातात. मागीर निकोटीन हें आमी दुरापान म्हणून आमी सांगता, स्मोकिंग म्हणून सांगता, तशेंच अल्कोहॉल म्हणून आमी सांगता. असल्या तसल्या पुरा पाड संवयाक बली जाल्ल्या त्या झाडाक तांचेर मानसीक रितीरय परिणाम जाता, दैहीक भलायकेचेरय परिणाम जाता. असल्या परिस्थितींत आमी एक इल्लेशें विश्लेशण करचें जाल्यार अशें असले मारेकार स्थिती उपजावंक, असले व्यसनां जावंक कारण कितें सिस्टर, आनी ताका परिहार आमी कितें सुचोवंक साध्य आसा तुमकां? हय, पयले सुवातेर हांव सांगचें जाल्यार एक कुटुंब. आतां कुटुंब कितें एका युवजनाचे वयर प्रभाव घालता. जर एक कुटुंब बरें आसा, खंडीत बरो प्रभाव त्या युवजना वयर पडटा. आतां जर कुटुंबांत एक वायट संवय आसात, ते खाले जाता म्हळ्यार आतांचो एक डिजिटल संवसार पळयतात आनी इमिटेट करतात. जर एक भुरगें ल्हान जावनूच त्या एक आवय बापाय थंय असले एक वायट संवयांक पळयता, हर एक दीस अशें पळयल्लें पळोवन फायनली एडाप्ट करूंक मस्त चान्स आसा. तितलेंच न्हय, आतां खालें जाता म्हळ्यार एक भुरगें तरणाट्या प्रायार पावतना एक डिसिजन, एक निर्धार कशें तसली सकत त्या भुरग्या थंय या युवजना थंय आसा जाय. आतां खालें जाता, आतां तीं पळयतात थोडे युवजन आपणाचो बापूय अशें पियेतलो, आपणाच्या आवय आसली वायट संवय आसली, पूण हांवें त्या हाका पावोन वचो, तसले बली जावन वचो म्हणून एक निर्धार घेवन खंडीत जावन तसल्याक वचनात. पूण थोडे खंडीत जावन तसले चिंतपाकच वचना, तसले निर्धाराक वचना, खंडीत जावन जस्ट दे आर ड्रॉन टू इट, या थंयसर एक ओडणी म्हूण येता. एक दुसरें, थंयसर एक प्रायोगीक रितीनी आपणाचो बापूय पियेता, आपुणूय पियोन कितें जाता म्हणून एक प्रायोगीक करचें तसले एक संदर्भ आसात. ते प्रयोग करतना कितें जाता, ताच्या मुखांतर परत पिया म्हणले एका परिस्थितीक पावतात. तितलेंच न्हय, हांवें उडल सांगलें, जर एका तरणाट्याक या युवजनाक एक निर्धार करचे तसली कॅपॅसिटी आसा जाल्यार थंयसर एक स्ट्रॉंग आध्यात्मीक रितीन एक तांकां एक सपोर्ट मेळाचें पडटा. आतां आध्यात्मीक रितीन जिवान एक मागण्याचें कुटुंब आसा, खंडीत जावन तो तें भुरगें व्हड जावन येता आसतना, तरणाट्याक पावता आसतना तें मागण्याचें कुटुंब परिसर त्या भुरग्याचेर या तरणाट्यांचेर प्रभाव घालता. देखून थंयसर एक निर्धार करून की तसली सकत त्या युवजना थंय आसता. देखून त्याच रितीन आपणाच्या कुटुंबांत तशें आसलें, देखून हांवें तशेंच वसाचें म्हणून खंडीत जावन तो एक युवजन निर्धार करूंक तसलें एक प्रेरण लाभता. देखून एक बळादीक अध्यात्मीक जिवानी गरजेचें म्हणून हांव सांगता. देखून कुटुंबूय बरें आसाचें. आतां कुटुंबांत एक वायट आसल्यार एक अध्यात्मीक रितीन बरें आसाचें, कित्याक म्हळ्यार सकट कुटुंबां बरीं आसात म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक आमच्या हर एक आमकां सुरवात जावची कुटुंबांत. देखून कितें हांव सजेस्ट करूंक आशेता म्हळ्यार जायत बरीं कुटुंबां बांदून हाडचें तसलें, सांगाता एकामेका सांगाता मागचें, सांगाता जेवचें, असलो एक संबंद आसा करचें तसलें एक एनवायरमेंट, परिसर जाय जेवण हांव आशेता. तितलेंच न्हय, आतां एक भुरगें वाडोवन येता आसतना, तरणाटो वाडोवन येता आसतना थंयसर एक आयडेंटिटी क्रायसीस, आपूण कोण, आपूण कितें असलें एक म्हणलें एक क्रायसीस या थंयसर एक प्रॉब्लेम उपजावन पुरो. पूण ताका फावो तें मार्गदर्शन मेळाचें. जर एका आवय बापायन या कोणी एक गायड जावन या टिचरान
या कोणीय एक मार्गदर्शन दिलें खंडीत जावन तो युवजन बऱ्या पोंडार पोवंक साध्य आसा. देखून हें मार्गदर्शन गरजेचें. तितलेंच न्हय, आतां युवजनां तें कांय जाता इश्टागत. आतां थोडे फावटी बरी इश्टागत खंडीत जावन बऱ्याक पायता म्हणटात, आनी जर पाड इश्टागत आसली पाड इश्टागत. आतां खंडीत जावन एक बरो युवजन जर इश्टागतींत थंयसर वायट संवय आसात, आज इल्लेशें पिये, ह्या आमचे एक फ्रेंडशीप सर्कलांत इल्लेशें हांव पियेतां म्हणून एक दीस एक पियेलें जाल्यार खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी इल्लें 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 म्हणून तें चड जाताच. देखून जर तुका इश्ट तसल्याका वडटात तर तांचो इश्टागत सुखय. आनी खंयचे बरे इश्ट आसात देखून तें चूज करचें तसली एक सकत युवजनां थंय आसा जाय. खंडीत जावन तसलें एक बरें इश्टागत बरें मार्गदर्शन मेळ्ळ्यार खंडीत जावन असल्या एका प्रॉब्लेमाक सांपडनात. हांवें तुमकां कारणां विचारली, कारणां सांगता तुमी परिहारी सांगलें. थँक्यू सिस्टर, देव बरें करूं. आतां हें एडिक्शन म्हणून सांगतना तें एक दुस्वप्न म्हणून सांगता आमी, एक पाड स्वप्न म्हणून आमी सांगयत. कित्याक एक फावटी एक व्यक्ती एडिक्ट जालो जाल्यार ताका ताच्या स्वंत नियंत्रण ताका आसना. असल्या परिस्थितींत तो ताचें नॉर्मल लायफ सोडून कितलेंगी मुखार वेता. मुखार म्हळ्यार ह्या एडिक्शनांतूच मुखार वेता. तस जाल्यार व्यक्तीक फाटी येवंक मस्त कश्ट जावचे 100%. ह्या खंयच्या कारणां खातीर अशें जाता सिस्टर? तुमचे एक अभिप्राय कशें? आतां एक संवय आतां सुरू करतना सडावत जावन पयलें एक प्रायोगीक रितीन एक खाण घेया म्हणून, या आमी सांगलें वडील फ्रेंड सर्कल कोणी इल्लेशें खाण घेया म्हणून जाता. आतां तें खाण गेल्ल्या तक्षणा काय जाता म्हळ्यार इल्लो वेळ तांकां एक सुखाचें या प्लेजरेबल टायम म्हणटात, प्लेजर दिता या सूख दिता. आतां आज सूख दिल्यार इमिडिएटली खाण जाता थंयसर एक आशा उपजाता, या क्रेविंग म्हणटात. क्रेविंग म्हळ्यार एक एक्सेसीव सोडीत मापान आशा. आतां बुद्धान सांगलां आशे दुख्खाके कारण. देखून ही खाण जाता म्हळ्यार एक आशा उपजाल्ली त्या व्यक्तीक कंट्रोल करूंक जायना. देखून परत काय करता, ती आशा येता आसतना परत तें वापरूंक वेता. वापरतना परत एक सूख मेळटा, इल्लो वेळ टेम्पररी तें सूख. ताच्या उपरांत परत त्याच एका परिस्थितीक येता, परत एक आशा उपजाता, वापरता, इल्लो वेळ थंयसर कांय ना, परत तसलेंच एक सायकल मुंदरसून वेता. देखून असले परिस्थिती उपजाल्ल्या वेळा आतां मुखलें चिंतिनात, खाली टेम्पररी इतलेंच. आज हांवें इल्लें पियेल्यार कांय जावना, म्हाका इल्लें सूख मेळ्ळें बरें जालें, म्हजें इल्लें टेन्शन विसरलें. देखून टेन्शन जाता म्हणून वचून पिवंक येता. तें टेन्शन इल्लो वेळ विसरून वेता, परत तें टेन्शन येता न्ही, परत इल्लें पियेतात. अशें संवयार पडटा. अशें संवयार पडुल्लें 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 तांकां एक्चुली खाण जाता म्हळ्यार तें प्लेजरेबल, तें एक हार्मोन आसा डोपामीन म्हणून, तो एक प्लेजर दिवचो तसलो हार्मोन. आतां तशें जाताना परत पिवन पिवन जाता आसतना प्लेजर मेळटा, पूण लेटर मस्त अशेंत पिवन पिवन या असल्या एका ड्रग्साक या मादक द्रव्यांक बलिदान जावन तांकां ते एक शिरकोन पडले बरी जाता. तांकां भायर येवंक जायना, कित्याक म्हळ्यार ती संवयचेर पडलें. आनी तांकां परत तें सूख सूख मागीर दुसरें खंयच्याय ती तांकां सूख मेळना. तें खाण गेल्यार मात्र तांचें टेन्शन विसरता, या थंय सूख मेळटा. त्या खातीरच त्या परिस्थितीक ती पावतात. आनी थंयसर खाण जाता तें एक संवय जावन गेल्या उपरांत कोणीय कितेंय दुसरी वाट दाखयल्यार मस्त कश्टांचें जाता. सो तशें तुमी सांगलें खंयच्या रितीर एक गम्मत एक टायमपासाक एक 4 जाणांच्या वत्तायक म्हणून सुरवात केल्ली ती पाड संवय ताका आमी कशें एडिक्ट जाता, व्यसन जावन तें बदलता म्हूण. अशें कुडीचेरी आनी मोतीचेरी ताचो परिणाम खंडीत जावन जाता. आतां कुडीचेर खंयच्या रितीचो परिणाम जाता तुमी पयलेंच इतल्या एपिसोडांनी सांगला, पण आतां मानसीक रितीर परिणाम थंयसर जावचे 100% जाताच. कित्याक तें एक उद्दीपन द्रव्य म्हणून आमी सांगता, अल्कोहोल जावयेत, ड्रग्स जावयेत. खंयच्या रितीर आमच्या युवा जाणांतय ह्या असल्या संवयेक बली जाल्ल्या त्या जाळा विविध रितीर मानसीक समस्या उपजावंक साध्य आसा?
खंडीत जावन मानसीक रितीन एक प्रभाव पडताच. आतां कुडीचेर हांवें सांगलो थोडे रितीचे लाँग टायम हें काणवनूच मस्त तेंपा उपरांत जावन पुरो तांच्या कुडीचेर लिव्हराचे समस्या जावन पुरो या विविध नमुन्यांनी विविध जिरवणेचे डायजेस्टीव रिप्रोडक्टीव दुसरे समस्ये बरी जातात. आनी मानसीक रितीन जाल्यार सांगचें जाल्यार इमोशनल या भावनात्मक रितीन एक असले एक एफेक्ट या परिणाम पडटा. भावनात्मक रितीन जावन पुरो एंग्जायटी म्हळ्यार आतंक उपजोवचें या विपरीत रितीची एक खंत या काले म्हणटात आतंक या पॅनीक जावचें असले समस्या जावन पुरो. या मूड डिसऑर्डर या कांय जाता मनस्थिती एरुपेरू जाता एक चड जावचें जावन पुरो. दर्याची ल्हारां थोडे भोवटी एक काले म्हणटात मस्त रितीन थोडे भोवटी दर्याची ल्हारां इल्लीशी काम इल्लेशी ल्हानशे रितीन वतात. तशेंच मनस्थिती चड उणें जाता. मागीर पळोवंक गेल्यार थंयसर थोडे समस्ये नृत्यांत वतात या बिहेवियरल म्हणटात नृत्यांत जावं पुरो तांच्या नृत्यांत मस्त रितीचे जावं हायपर एक्टिविटी या सडीत मापान एक्टिविटी जावन पुरो. या थोडे फावटी इंट्रस्ट नासतना या तांकां कांय आसात ना तसलें एक नृत्य जावंक पुरो. या थोडे फावटी एक वायलन्साक काले म्हणटात हिंसात्मक नृत्य जावंक पुरो. मागीर मुखार गेल्यार थोडे फावटी एक इटींग डिसऑर्डर्स जावंक पुरो. तांच्याच हें खाली थंयसून मादक द्रव्यांचोच येवचें म्हणणे मस्त रितीच्या वायट संवयांक बली जाल्ल्याक असले मानसीक रितीन एक युवजन कश्ट जाता. आतां हांवें सांगलें इटींग डिसऑर्डर्स जावं पुरो तांकां एक डिस्टॉर्टेड इमेज तांच्या विशयांत एक करेक्ट इमेज आसना पुरो. जावं आतां एनोरेक्सिया नर्वोसा म्हणटात. एनोरेक्सिया नर्वोसा म्हळ्यार तांकां ते आपणा विशयांत बारीक आसात पूण आपूण मोठी आसा म्हणलें कायंड ऑफ एक इमॅजिनेशन आसा. देखून तांणी घालें करचें कॅलरीज खावचें उणें करतात आपूण एक्चुअली ती मस्त बारीक आसात. तशेंच ते बुलिमिया नर्वोसा म्हूण आसा तातूंत कांय जाता म्हळ्यार ती खातात आनी भायर काडटात. चड परत चड वेट जाता कॅलरीज येतात म्हणून खातात पूण तेंच ओंकून भायर काडटात. तसली एक समस्या आसात. तितलेंच न्हय सायकोसीस म्हळ्यार आमच्या रियालिटीक तावन डिस्कनेक्ट. आतां रियालिटी आमी एक मनीस मुखार येताना उलयता पूण ह्या सायकोसीस आशिल्ल्यांत मनीस मुखार ना पुणूय तांकां थोडो आयकता. तसलें जावंक पुरो. या मनीस थंयसर एक कांय ना पूण एक पिक्चरी दिसोंक पुरो. तसलें एक डिल्युजन्स हॅलुसिनेशन या सायकोसिसांत जाता. देखून सायकोसीस आशिल्ल्यांक मस्त फावटी तांकां ते रियालिटीक कनेक्टेड आसनात. मागीर मुखार गेल्यार सुसायड या जीवघात करचे तसले टेंडन्सी मस्त जाणां आमी पळयता युवजन जीवघाताक बली जाल्यात आनी असले या सेल्फ हार्म करतात. तांकांच तांणी आयदर सुरयेनी कातरचेंगी तांकां असले एक आपणाकच कित्याक म्हळ्यार एक आयडेंटिटी म्हणून आपणाक आपणाच्याच विशयांत एक कीळ मनोभव आसूंक पुरो. हो कीळ मनोभव आसतना ह्या सकारात्मक चिंतपां नासतना नकारात्मक चिंतपां म्हणटा आपणाच्या विशयांत कितें चिंतचें आनी वस्तू रितीची एक्सेसीव वारी या टेन्शन घेवन असले एका परिस्थितीक जावंक पुरो. देखून हाका हांवें कारांय सांगल्यांत जावंक पुरो ब्रेनांत थोडे चेंजीस खूब जाल्ले. या जेनेटीक तावन या काले म्हणटात कुटुंबांत देवून आयिल्ले तसलें जावंक पुरो. त्या म्हळ्यार थोडे फावटी बापय पियेनारे पुती पिवंक एक तें ओडणी आसता. तशेंच पिड्यान ती तशेंच कितें कुटुंबांत देवून आयिल्लें थोडें कंटिन्यू जावंक वेता असलें एक. सो भोव अपुर्बायेन सबार समस्या आनी कारणां तुमी सांगली सिस्टर. आनी असले समस्ये कारणां जर तर एका व्यक्तीक वेडो घालतात आनी तो तातूंत बंदी जाता त्या समस्यांक तो बली जाता. आनी
एका व्यक्तीक एका तरणाट्याक एक तरुण तरांगाक तांचेंच म्हणलें एक रुटीन जिवीत आसता. असले समस्याक ते वडाल जाल्ल्या त्या दाडा तांच्या डेली जिवीत आसा, दैनंदिन जिवीत म्हणून आमी सांगता, रुटीन म्हणून आमी सांगता, ताचेर कसलो आड परिणाम जाता. आतां मेन 3 संगती हांवें सांगचें जाल्यार पयलें ताच्या चिंतपा वयर परिणाम पडटा, दुसरें ताच्या भावना वयर या फिलिंग्स म्हणटा, आनी तिसरें ताच्या करण्या वयर. सो थिंकिंगा वयर, फिलिंगा वयर आनी करण्या वयर या एक्शना वयर एक परिणाम पडटा. आतां दैनंदीन तांणी करच्या चटुवटिकेचेर खंडीत जावन प्रभाव आसता. चिंतपां बरीं आसल्यार तांचे फिलिंग्सूय बरे येतात, तशेंच तांच्यो करण्योय बऱ्यो जातात. जर आतां प्रभाव पडलो, चिंताप थंयसर एक मस्त नेगेटीव चिंताप आयलें, त्या वेळार तांची भावनाय नेगेटीव आसतात आनी तांणी करची करण्योय नेगेटीव आसतात. देखून ह्या 3 संगतींचेर मेन जावन एक प्रभाव पडटा आनी ताच्या वयर तांची दैनंदीन चटुवटिके त्या स्वरुपीन येतात. तितलेंच न्हय, तांकां एक संबंध, तांणी दवरच्या संबंदा वयरय एक परिणाम पडटा. संबंध थंयसर एक बिगडोवंक कारण जाता, बरो संबंद दवरूंक एक अवकाश आसना. तितलेंच न्हय, भलायके बरी तर चॉयस करूंक तांकां कश्ट मारतात, की तें बरें म्हणून तें चूज करचें तसली कॅपॅसिटी उण्यार आसता. तितलेंच न्हय, थंयसर स्ट्रेस या कारण जाता, थंयसर वत्ताड आसता. हर एका कामाचेर या तांच्या चिंतपाचेर हर एका रितीन एक वत्ताड म्हणलें बरी बगता. देखून मस्त हर एक दीस पाशार करूंक एक कश्टाचो आसा. आनी तितलेंच न्हय, तांच्यो करण्यो तें प्रोडक्टिविटी उणें जाता, की तें तांणी आज करीचें म्हणून एक बरें करीचें म्हणून मतीर चिंतलें तें जायना. कित्याक म्हळ्यार असले रितीचे चिंतपा वयर, भावना वयर आनी करण्या वयर एक परिणाम पडटा जाल्ल्यान. समस्या तुम्ही सांगले, सवार समस्या, पण हर एका समस्याक एक परिहार आसूंकूच जाय. आमी केदना एका कुशीन मात्र चिंतचे, आनी एका कुशीन पळोवचें जें आमकां वर्ते गरजेचें. समस्या व्हडले आसात, पूण परिहार तांकां खंय तरी आसतलोच न्हय सिस्टर? खंडीत जावन आतां परिहार आमी थोड्या रितीन हांवें सांगयत, हर एकाक म्हाका सांगूंक जायना, पूण हांवें थोड्या रितीन एक सांगचें ना. जनरली सांगचें जाल्यार पयलें आमचें कुटुंब बरें जाय. आमचें कुटुंब बरें जाल्यार, कुटुंबांत बऱ्यो संवय आसल्यार हर एक दीस मागण्याचें जिवीत, देवाचें उतर वाचचें, या कितेंय आमकां बरें बूक वाचचें अशें. आनी आमची मालगडी आमकां खंडीत जावन एक प्रेरण. देखून कितें बरें आसा मालगड्यान थंय तें आमी एडाप्ट करचें. दुसरें, बरें एक्सरसायज हर एक दीस म्हणलें बरी. थंयसर ब्रिदींग एक्सरसायज आसात, या प्राणायाम आसा, आनी काले म्हणटात आमी मेडिटेशन. एक दिसाक एक अर्दो घंटो म्हणे आमी एकीनपणान करचें पडटा. एकीनपणान, मौनपणान आनी कॉन्सन्ट्रेट करून, या काले म्हणटात आमी चित दिवन तो वेळ करचें पडटा. हर एकल्या युवा जनांक हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार एक अर्दो घंटो, दिसाचो अर्दो घंटो मौनपणी. कित्याक म्हळ्यार तें कल्चर गेलां, सायलन्स कल्चर गेलां. सावंड खंय म्हळ्यार सावंड गालाटो तेन्नाच आमकां आयकूंक मेळटा. खंयसर एक मौनपण मेळटा. जर आमकां घरा थंयसर अवकाश ना, खंय मुनी एक मौन आसलें जागो सिलेक्ट करून आमी एक अर्दो घंटो दिसाचो मौनपणी करचो. एक आनी एक विशय सांगचो जाल्यार खालें म्हणचें म्हळ्यार मिडिया. आमी आतां वस्तू मिडिया वापरता, पूण राती जाता तितलें इल्लेशें मिडियाचेर एक स्क्रिनींग टायम उणो करचो बरें. आनी मिडियाचेर पळयत आसतना बरें कितें आसा तें स्विकार करचें. आतां दिव्यवाणी खंडीत जावन हर एका दिसा म्हणलें बरीं प्रोग्रामां प्रसार करता. तीं प्रोग्रामां पळयलेंच एक काम जाता. बरीं प्रोग्रामां पळयलेंच थंयसर एक इन्स्पिरेशन या मोटिवेशन येता. थंयसर मोटिवेशन आयिल्ल्यान हांवें इल्लें कालें करी जाय म्हणलें जाता आनी तें खंडीत जावन बऱ्याक पडटा. देखून असलीं प्रोग्रामां वॉच करा. वॉच केल्ल्यान खंडीत जावन बरो प्रयोग जाता. नेक्स्ट हांवें सांगचें जाल्यार बरी इश्टागत या
मार्गदर्शक जावन आमी चूज करचें पडटा. आज आमी युवा जनांक परत सांगचें कितें म्हळ्यार बरी भलायकी जायची जाल्यार आमकां हे बरे मार्गदर्शक जाय. मस्त जण बरे मार्गदर्शक ह्या समाजांत आसात. तांकां एक म्हयन्यांत एक पोवटिंगी वचून मेळचें आनी कितें जाता आपणाक ह्या कावन्सिलरां कडेन मेळचें आनी कितें जाता तें वचून सांगचें. सांगितल्यानंतर बरें मार्गदर्शन मेळटा आनी ती कितें सांगतात तें जर फॉलो केलें जाल्यार खंडीत जावन मस्त रितीच्या वायटाक ह्या बऱ्या भलायकेंत आसचें साध्य आसा. तितलेंच न्हय, बरें खाण स्विकार करीत. हर एक दीस आवय बापूय आसता म्हणसर घरा रांदतात. ह्या खंडीत जावन घराच रांदलें आनी तें स्विकार तें केल्ल्या निमतें खंडीत जावन बरी भलायकी जाता. कित्याक म्हळ्यार बरें खाणें आतां आमकां मस्त रितीचें भायर जंक फूड खंयचेंय आमकां बरें दिना, बरी भलायकी दिना. मानसीक रितीन मस्त रितीन कितें म्हळ्यार तातूंत न्युट्रिशन ना. आमकां मस्त बऱ्या भलायकी आसा जाल्यार हे विटामिन्स तसलें गरज आसा आनी ते विटामीन सी ना तातूंत. देखून ताका जंक फूड म्हणटात. कांय ना तातूंत, पोशकांशच ना. तसलें खाण केल्ले वरवीं ह्या तातूंत थोडें खालें जाता. थोड्या खाणाक तांणी आनीक खाल्लें म्हणटात ओडणी दिवचें तसलें वस्तू घालतात. रिसेंटली टेस्टिंग पावडर, कलर, एसेन्स. तितलेंच न्हय, ह्या दिसांनी आमकां आयकूंक मेळटा थंय चॉकलेटां आसात. ताका इल्लेशें ड्रग्स थंयसर वेता आनी ती चॉकलेटां परत परत खावया म्हणून तसलें एक एडिक्शन दिवचें म्हळ्यार बिजनेस वर्ल्ड असल्या परिस्थिती आतां पावल्यात. देखून परत हे चॉयस करचें तसली सकत हे जाय. देखून इल्लें मागण्याक गमान दी जाय, मार्गदर्शनी घे जाय, बरें आसलें मिसून काडी जाय. हें जावन आसा मेन आमी सांगचें तर एक बऱ्या वाटेक वचोंक आदार जाता. आमच्या जिवितांत आमचे चटवटिके संगी आमचे जिणेची शैली कशें मांडून हाडल्यार असल्या समस्या तावन आमकां पयस रावयात आनी तशेंच जर तर आमी ताका शिरकाल्यार भायर येवयात म्हणून तुमी एक सुचोवणी दिली. पूण सिस्टर, तुमी एक होमिओपॅथी दाक्तेर जावन आसात आनी असल्या समस्याक होमिओपॅथींत कसल्या रितीची चिकित्सा थंयसर अवेलेबल आसा? खंडीत जावन हर एका व्यक्तीक तांचेंच म्हणलें एक कॉन्स्टिट्यूशन आसता. तांचेंच म्हणलें एक वाडोवन आयिल्ली रीत आसता ह्या कुटुंबांत. पयलें सांगचें जाल्यार एक भुरगें आवयच्या गर्भांत आसतनाच थंयसर कितें एक आवय चिंता या कितें आवय घडटा तें सगळें एका भुरग्या वयर परिणाम पडटा. तेन्सुनूय भुरगें वाडोवन येवचें, युवजन जावचें आनी थंयसर कितें एका जल्मातावनूच हें आयिल्लें खंडीत जावन बदलावन करूंक मस्त कस जाता. पूण टायमाक बरें आवय बाबा खंडीत जावन बरें मार्गदर्शन मेळटा आसतना थंयसर कितें वायट आसा तें इल्लेशें तिदूंक अवकाश लाभता. देखून पयलो प्रभाव पडचो एक भुरगें आवयच्या गर्भांत आसतना. आतां देखून आमी हिस्ट्री काण घेत आसतना पयलें आवयच्या गर्भांत आसतना कितें देखून पयलें असले समस्या उपदत आसतना एक व्यक्ती दाक्तराक अशें येता आसतना तो व्यक्ती एकलोच येवचो न्हय. तांकां कोणाक आपोवन हाडचें, कुटुंबाच्यांक एक आवय बापूय जावन दी या कोणाक ह्या व्यक्तीची लागशिल्ल्यान परिचय आसा ताका आपोवन हाडचें. ते धाडा ह्या व्यक्तीतावनी माहीत घेता हांव. तशेंच आपोवन हाडल्या व्यक्तीतावन तुका ह्या व्यक्ती कितें कळीत आसा तेय विशय आमी घेता. तें इम्पॉर्टंट. ताचे वयर मागीर कितें त्या व्यक्तीक प्रॉब्लेम्स आसात, एडिक्शन आसात तें इम्पॉर्टंट. आनी हर एक दीस म्हणलें बरी ह्या व्यक्तीक थोडे पसंदायेचे विशय आसात, थोडे नापसंदायेचे विशय आसात तेय आमी घेता. देखून हे असली एक बरी हिस्ट्री काण गेल्या वरवीं त्या व्यक्तीची खंयचें कारण असली परिस्थिती येवंक म्हणून समजून घेवचें इम्पॉर्टंट. देखून पयलें होमिओपॅथींत रूट कॉज म्हणटात, कारण सोदून काडचें. जर कारण सोदून काडलें मागीर आमी ट्रिटमेंटाक देंवता. थोड्या व्यक्तींक कावन्सिलींग गरजेचें, थोड्या व्यक्तीक कावन्सिलींग उपकाराक पडना. आतां हांवें सांगचें जाल्यार थंयसर न्युरोसीस या न्युरोटीक आनी
सायकोटीक म्हणटा आमी. न्युरोटिकांत एका व्यक्तीक कितें जाता म्हणल्यार एक समजून आसा. म्हाका एक एन्जायटी जाता, म्हाका एक आतंक जाता, म्हाका एक पॅनीक जाता, या थंयसर OCD म्हणटा ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर आसता. म्हळ्यार एक थॉट फिक्स आसता, त्या थॉटाक ते आनी त्या प्रकारच करचें. आतां म्हळ्यार सडावत जावन एक अशें खालें म्हळ्यार एक हायजीना विशयांत, हायजीन म्हळ्यार नितळाया विशयांत तांकां एक भें आसा. ह्या आमी अशें मेळ्ळें आसल्यार कांय मनी एक ऑर्गॅनिजम एक क्रिमी येवन पिड्या हाडीत म्हणलें. देखून ताणें घालें करचें हर एक दीस म्हळ्यार बरें एक 6-7 फावटी नितळाय करचें, धुल्लेंच धुवचें. ह्या हात मस्त फावटी वचून हात धुतात. मागीर कालें करता तें एक फिक्स्ड थॉट, मागीर एक एक्शन, एक कंपल्सिव्ह एक्शन थंयसर फॉलो जाता. देखून असले एक परिस्थिती आसूं बरो. तांकां पूण कळीत आसा तें कितें करतात म्हणून, तांकां आमी न्युरोटीक डिसऑर्डर्स म्हणटा. पूण सायकोटिकांत तांकां कळीत आसना, थंय एक इमॅजिनेशन थंयसर आसता. देखून असले एक चित्रांनी घेवचें पडटा. हे न्युरोटीक गी हे सायकोटीक गी म्हणून तसले एक विंगड करचें पडटा. आनी कोणाक गरज आसा कावन्सिलींग, नंतर ट्रिटमेंट. देखून हे होमिओपॅथींत बरे रितीची एक काले म्हणटात सवलताय आसा. पयलें ते हिस्ट्री काडून घेवचें पडटा, मागीर कावन्सिलींग, थेरापीस गरज थेरापी जाय पडटा, आनी तशेंच ट्रिटमेंट. हें सकट जाल्यार खंडीत जावन एका व्यक्तीक भोव प्रयोजनाचें जाता. थँक्यू सिस्टर, देव बरें करूं. आतां तुमी एक दाक्तेर जावन ह्या विशयांत खंयच्या रितीर एक चिकित्सा दिवयेत म्हणल्या विशयांत एक आमकां एक माहिती दिली. आतां ताचे वरवीं अनेक विशयाचेर हांव तुमचे एक अभिप्राय विचारता. आतां एक व्यक्ती असले एक व्यसनाक सांपडलो, आमचो तरणाटो पडपडीत आसलो, असल्या परिस्थितीक आयलो. ताका कारण येदोळ तुमी सांगले सवार कारण आसूंक पुरो, पूण कुटुंबादारांक एक जबाबदारी आसता. ताचे कुटुंबाचें वातावरण कशें आसता, जे कुटुंबादारांनी ताचे संगी खंयच्या रितीर वर्तन करीचे, संबंद कसो दवरीचे. खंडीत जावन कुटुंब, हांवें येदोळ सांगले प्रमाणे कुटुंब त्या व्यक्तीचेर मस्त प्रभाव घालता. देखून कुटुंबांत आमी 2 संगत्यो सांगच्यो, एक सोंसणीकाय आनी दुसरें समजोनी. जर ह्यो 2 संगती आमी फॉलो केल्यार खंडीत जावन त्या व्यक्ती थंय म्हळ्यार सोंसणीकाय दाखोवची. तशें करता म्हणून ताका खंयच्याय एक खंयच्याय खोलावचें, या काले म्हणटात कली नांवां सांगचीं, या तांकां राग ओडोवचें बरी करचें, कळीत आसोनी. असले एक मस्त फावटी कान जाता म्हळ्यार तो व्यक्ती जाय म्हणून करता, तशें पुरो सांगतात. पूण कसले समस्ये जर त्या व्यक्ती थंय डिप्रेशन दिसलें, त्या टायमाक ट्रिटमेंट करी जाय पडटा. मस्त फावटी ट्रिटमेंट करनात आनी असले डिप्रेशन केसीस मस्त रितीने सुसायड केल्ले आसा. देखून सुसायड एक आडाव येत केदाळा आमी ह्या व्यक्ती थंय खिन्नात पडयली, त्याच टायमाक ट्रिटमेंट करचें, सोडून घालचें न्हय. देखून पयलें त्या व्यक्ती थंय सोंसणीकाय दाखोवची, दुसरें एक समजोवन व्हरचें त्या व्यक्तीक. थोडें क्योर करूंक जाता, थोडें काले म्हणटात तांकां एक वखदां दिवन समा करूंक जाता, थोडें करूंक जायना. तांच्या संगी एडजस्टमेंट करन सोंसणीकायेर ह्या समजोनेन वचचें पडटा आनी त्या टायमाक गरजेचें ट्रिटमेंट दिवचें पडटा. हें केल्ल्यान खंडीत जावन ह्या एका व्यक्ती थंय युवा जनांत थंय खंडीत जावन ती एक संवय या कितें पिडा आसा, हे कितें समस्या आसात, ताका खंडीत जावन एक सोल्युशन कुटुंबांत हांवूनच मेळटा. गोवापुरबायेन एक सोल्युशन या एक परिहार खंयच्या रितीर मेळटा, कुटुंबाक कसली जबाबदारी आसा, ह्या विशयान तुमी आतां आमच्या विक्षकांक एक माहिती दिली. सिस्टर, आतां आमी सबार विशयाचेर युवसनाच्या भलायके विशयांत, कारणा विशयांत, परिहारा विशयांत येदोळ पर्यंत भासाभास चलयली, संवाद चलयलो. आतां कार्यक्रमाच्या निमाण्या अंतर आमी येवन पावल्या आसता. तुमी सबार वर्सां जावन ह्या शेतांत तुमची सेवा दिवन आसात आनी हे आपुरबायेचे कार्यक्रम सबार युवकी पळोवन आसात आनी समस्यांक रेवडाल्ले हे कार्यक्रम पळोवंक साथ देता आसा. देखून एक संदेश आयच्या ह्या टॉपिकाचेर. आतां हांवें युवा जनांक दिवचो संदेश इतलोच, युवा भलायकी मस्त गरजेची आनी युवा जन तुमी जावन आसात समाजाचो बरवोसो, समाजाचे बळवंत खांबे.
आनी समज बरी जाता तुमी जर बरें चॉयस केलें या विंसोवन केली देखून पयलें तुमच्यो विंसोवण्यो बऱ्यो जाय जाय. कितें वायट आसा कितें बरें हें विंसोवन करचें तसरी सकत तुमचें तें आसा जाय. ह्या मुखांतर तुमच्यो बरें विंसोवन बऱ्या खंडीत जावन पावता. दुसरें कालें सांगचें म्हळ्यार बरें मार्गदर्शन घेया. तुमचीं वडिलां आसात आनी बरें मार्गदर्शक आसात तवळ तवळ तांचें मार्गदर्शन घेया आनी कितें बरें आसा वडिलां तें तुमी इमिटेट करा. वायट आसलें सोड सोडा. मागीर बरें इश्टागात तुमी विंसून काडी जाय. तशेंच बरें सोशल मिडियाचेर बरें कितें आसा तें विंसून काडी जाय. देखून पयलें कालें म्हळ्यार तें विंसोवन करच्यान वंदोन आसा. देखून सर युवा जनांनी बरी विंसोवन करा आनी तें खंडीत जावन बऱ्याक पडटलें आनी समज बरी जातली आनी तुमच्या वरवीं खंडीत जावन समाजेंत बरें सुदारण हाडचें तसलें एक कालें म्हणटात सुदारण खंडीत जावन साध्य आसा. देखून परत युवा जनांक एक उलो तुमची भलायकी सांबाळा. ती कुडीची न्हय मानसिकी तांचे सांगाता. तशेंच समाजिकी भलायकी इम्पॉर्टंट. देखून त्या खातीर हांवें तुमकां सांगचें बरी विंसोवन केल्ल्यान सकड वंदोन आसा. देव बरें करूं सिस्टर. भोव अपुर्बायेचो अमोलीक संदेश तुमी आयच्या ह्या कार्यक्रमांत सर्व आमच्या युवा जणांक तुमी लाभयलो. सर युवा जणांच्या नांवी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे पर्यंत भोव अपुर्बायेन तुमी एका वर्साच्या अवधेंत विविध विशयाचेर तुमचे मिसांव आमच्या विक्षका संगी तुमी वांटून घेतलें भलायकेच्या संवसारांत. अंकडो आज अखेर जाता भलायकेचो पूण तुमचे मिसांव निरंतर. देखून हांवें तुमचे लागीं विचारचें येवच्या वर्सांत देवान कितें पुरा आमकां भोगयलां तें खंडीत नेणा पूण तुमच्या काळजा भितर तुमच्या मना भितर कांय तरी नवी येवजण आसाच. देखून जें कितें हांव तुमचे लागीं आयकूंक आशेता तें आमचे विक्षकी वर्त्या आतुरायेन आसात. तर 2024व्या वर्साक तुमी कांय तरी एक नवी येवजण रुपीत केल्या गे. आतां 2023 वर्स पळयत आसतना आनी एक म्हजो एक अनुभव ह्या सबार जाणां संगी पळयत आसतना म्हाका भोगलें गे आतां नीड ऑफ दी आवर इज ए कावन्सिलींग. ह्या कालें म्हणटात सलाहे आप्तसमालोचने हें मस्त गरजेचें म्हणून म्हाका एक दिसून आयलें. हें अशें दिसून येता आसतना ताचेर कार्यगत करचें एक मस्त प्रमुख जावन आसा. देखून हांवें म्हज्या चिंतपा प्रकार आनी देवान फोव केल्ल्यानंतर येवच्या वर्सांत 2024 वर्सांत हप्त्यांत एक दीस खाली कावन्सिलिंगाक एक आप्त समालोचनेक मात्र म्हणून एक दीस दवरचो एक निर्णय म्हज्या मतींत आसा आनी खंडीत जावन ह्यो जारी जातलो देवाच्या आशिर्वादा वरवीं. त्या मुखांतर मस्त जणांक एक खाली क्लिनिकान मात न्हय ऑनलायन कावन्सिलिंगीक एक करी जाय म्हणून म्हजी एक आशा. ह्या मुखांतर मस्त जणांक बरें करून आपणाचें जिवीत जियोंक भलायके बरी जियोंक भलायके बरी जिणे जियोंक एक जाय म्हणून म्हजें तें आसली आशा तुमकां हांवें कळीत करची. ह्या मुखान खंडीत जावन बरें जातलें आनी बरें जाय आनी मस्त सुसायड केसीस उणें जाय जीवघात करचें उणें जाय. त्या मुखांतर मस्त जाणांक कितें देवान जेजून सांगलां हांव आयलां जिवीत दिवचें बरोवन ओमतोंच्या मापान जो आम हातान सांगलां हें देखून तें बरोवन ओमतोंच्या मापान तें देवान दिल्लें जिवीत एकल्यानी जिये जाय म्हणून म्हजी आशा. त्या खातीर तांकां गरजेच्या वेळार खंडीत जावन हांव अवेलेबल आसां आनी ते धाडाय त्या एक दीस हांव दवरतां. त्या दिसा तुमकां क्लिनिका येवंक जायना तर एक फोनार म्हणी तुमकां त्या टायमार कितें जाता या तुमकां आयकूंक हांव सदांच तयार आसा म्हणून हांव एक ह्या घडये सांगतां. भोव अपुर्बायेचें चिंतप सिस्टर तुमचें. कित्याक नीड ऑफ द आवर म्हणून तुमी सांगलें आयच्या दिसा भोव वर्तें गरजेचें जावन आसा एक आप्त समालोचन. देखून तुमी दिवचें तें आप्त समालोचन
खंडीत जावन समाजीक एक उंचलें देणें जावन दी, सर्वांक उपकाराचें जावन दी. येदोळ पर्यंत सोम्यान धाराळ आशिर्वादां तुमचेर वतल्यात आनी मुखारी तुमच्या मिसांवाचेर सोम्याची बेसांवां आमी आशेताव. आनी तशेंच 2024व्या वर्सा तुमी काडचें तें कावन्सिलिंगाचें मॅट सोम्याच्या आशिर्वादांनी नेटोवन दी आनी तशेंच समाजाच्या बरेपणाक एक व्हरत्या आदाराचें तें जावन दी म्हणून सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवे हांव तुमकां सर बरें मागतां. देव बरें करूं. मोगाच्या विक्षकान आप्त समालोचन येदोळच तुमी सिस्टरान माहेत वांटून घेतिल्ले एका वर्सा तावन तुमी जाणा जाल्यात तर आनी मुखार खंडीत मेडिसिनी मेळटले, चिकित्साय मेळटली, पूण वर्सांत हप्त्यांत एक दीस तिणें केवल आप्त समालोचना खातीरच तिणें तो नम्यारलेलो जावन आसा. कित्याक कोणी जर तर चिकित्सा घेवंक येता जाल्यार ताचे लागीं उलोवन बसल्यार आनेकलोय पेशंट थंयसर भायर राखोन आसता. देखून तशें जाल्यार सर्वांक एणें वखद दिवचें टायमार जावन दी, तशें कावन्सिलिंगूय करेक्ट जावन दी म्हणल्या आशया घाल भोव आपुरबायेचें मेट आमच्या सिस्टरान हाती घेतला. सर्व आमच्या विक्षका लागीं म्हजी खालती विनंती, हो संदेश हेरांक तुमी पावीत करा आनी तशेंच ह्या सिस्टराच्या मिसांवाक सर्व आमी बरें मागया. सर्व आमच्या विक्षकांक हांव एक बागी नतालाचें फेस्त आशेतां आनी तशेंच 2024 भलायके बरीत वर्स देव सर्वांक फावो करून दी म्हूण एक आशय तुमचे मुखार दवरता. हो आंकडो तुमकां बरो लागलो तर खंडीत जावन हेरां संगी हो आंकडो तुमी शेअर करा आनी आमचो आनी तुमचो मोगाचो बांद मुखल्या दिसांनी तो निरंतर आसून दी. हें कार्यक्रम विक्षण केल्यार तुमकां समेस्तात बरयल्ल्या काळजात हांव म्हणटा देव बरें करूं. दिव्यवाणी दिव्यवाणी दिव्यवाणी